आफ्रिकेच्या गावांत एक ओस्तुरी आपल्या 9 वर्सांच्या भुरग्या सांगाता रावताली। एक दीस भुरगो शाळेंतल्यान आपल्या घरा परतता। आपली आवय आजून कामाक थावन घरा येवंक ना म्हूण मातसो विसो घेतलो म्हूण तो न्हिदूंक आपल्या कुडींत वेता। आवय कामाक थावन घरा परतता आनी आपलो पूत घरांत ना म्हूण पळोवन उचांबोळ जाता आनी हांगा थंय धांवून आपल्या पुताक सोदूंक लागता। कांय तिची शेजारी तिका घरा लागीं परत हाडटात आनी थंय तिका आपलो पूत मेळटा। गितांतलें गीत ह्या पुस्तकांत एक ओकोल रस्त्यांनी आनी आंगणांनी सोदता, पूण तिचो मोगी मेळ्ळो ना। तांचे सोडशिल्लीं हांव कोडसरून वेचे आदींच म्हज्या मोग्याक हांव भेटटली आनी मेल्ल्या बगोर सोडची ना म्हूण सांगता। जुवावाच्या शुभ वर्तमानांत मागदालचे मारयेक जेजू विचारता, बाय तूं कित्याक रडटाय? ती वळून पळयल्यार ती आपल्या सोमयांक जिवोन जेजूक थंय भेटता आनी एक नवो भरमासो तिच्यान वाडटा। आमच्या जिवितांत जायते फावटी आमी उचांबोळ जातात आनी कितें करचें तें सोंसमना। आमच्या दोळ्या मुखार आसता तें, पूण भावार्थाचे नदरेन तें पळोवंक आमी विसोत्ता आनी दुसऱ्याची दुखाय पळोवंक आमकां वेळ आसना।